दिवचल शारांतल्या नुस्तें मार्केटा कडेन सध्या घाण उदकाची समस्या उप्रासला। मार्केटा कुशीक अस्वच्छताय निर्माण जावन थंय घाण पातळ्ळ्या। नितळसाणेच्या बाबतींत आघाडेचेर आशिल्ल्या दिवचलच्या भर बाजारांतल्या ह्या अस्वच्छतेक लागून लोक अजाप उक्तायतात। नुस्तें मार्केटाक लागून हे घाण उदक साचला, ताका लागून मार्केट वाठारांत सोंसूं नजो इतली घाणी पातळ्ळ्या। साचिल्ल्या उदकांत किडयोय पडला। ह्या घाणीक लागून रोग पातळपाची भिरांत बाजारांत येवपी लोक उक्तायतात। पालिकेन ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी लोक करतात। नुस्त्याच्या मार्केटार जर येवन पळयता फाटल्यान लक्ष मारता जाल्यार एक हांगासर पळय तळें जालां चिखलाचें सगळें, ही सगळी घाण जी हांगा येयली आसा ही घाण जर ही अशीच उरात हेजेर एक रोग निर्माण आनी तितून जंतू पडलेले आसा। म्हाजें एकूच रिक्वेस्ट आसा म्युनिसिपालिटी कडेन की तेंच्यांनी हातीन घेवन हेजेर एक सोक्षमक्ष ह्या कचरो म्हणा जावं हे सगळें पाणी साठलेलें आसा हेजो ताबडतोब हेजो विचार करून ताका एक गटार टायप करचें अशी म्हाजी म्युनिसिपालिटी कडेन विनंती आसा।